फोंड्या येरादारी पुलिसांनी 2024 आनी 2025 ह्या दोन्ही वर्सां नेमांचें उल्लंघन करप्या आड दंडात्मक कारवाय करून सुमार 3,71,39,000 दंड वसूल केलो. तशेंच हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान सुमार 4,125 दुचाकी चलोवप्यांचेर खर कारवाय केला. ओव्हर स्पिडीन गाडयो चलोवपी 3,804 जाणांचेर कारवाय, सोऱ्याच्या घोळेत 310 जाणांचेर कारवाय आनी एकल्याक 2 दिसांची न्यायालयीन बंदखणूय दिल्ली. तशेंच गाडयो चलयतना मोबायलाचेर उलोवप करप्या आड 228 जाणांचेर कारवाय, खंयसरूय पार्किंग केल्ल्यान 3,357 जाणांचेर कारवाय, नो एंट्रीत पार्क केल्ल्यान 1,660 आनी हेर गुन्यांवांचेर कारवाय केला, अशी म्हायती येरादारी पोलीस निरीक्षक गौरेश परब हांणी दिली. फोंड्या, कुळ्या आनी म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत सुमार 29 जाणांक अपघाता वेळार मरण आयलें. देखून अपघाताच्यो घडणुको उण्यो करपा खातीर सगळ्या गाडयो चलोवप्यांनी नेमांक पाळो दिवपाची गरज आसा. तशेंच दुचाकीच्या फाटल्यान बसता ताणें हेल्मेट घालप गरजेचें आसा अशें ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलें. 25 टोटल 29 फेटल एक्सिडेंट्स जाले. So there is a reduction in fatal accident reported in Fonda Traffic Cell jurisdiction. So on behalf of Traffic Cell from Goa Police, I appeal to the all public that they should follow proper traffic rules and MV Act जो आसा कायद्यान तो proper follow करपाचो, proper helmet घालपाचे, ड्रंकन ड्राइव करपाक जायना, डेंजरस पार्किंग करपाक जायना, रेड लायट जंपिंग करपाक जायना, ट्रिपल सीट वचपाचें ना, व्हेकल ड्राइव करपाक जायना. सो हे जे मेजर हेतून मेजर कॉज जाता एक्सिडेंट जावपाक. सो हे 4-5 जी सेक्शन आहा आतां हांवें मेन्शन केल्या, ड्रंकन ड्राइव, विदाउट सीट बेल्ट, देन युजींग मोबायल हँडसेट, देन हेल्मेट, हे जर सपोज जर आमी प्रॉपर जर एनफोर्स केले जाल्यार एक्सिडेंट जावपाचे खूब चान्सीस कमी आहा. आनी जितले एक्सिडेंट रिपोर्ट जाल्यात ते चडशे मॅक्झिमम दॅट इज ड्यू टू मिन्स सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेयना आमी म्हणून एक्सिडेंट जातात. सो हांव अपील करता सगळ्यांक की प्रॉपर ट्रॅफिक रूल हे करपाचे, फॉलो करपाचे, MV Act फॉलो करपाचो आनी आपली स्वताची काळजी घेवपाची, एज वेल एज ऑफ द ऑपोजीट जे पब्लीक आहा, पेडेस्ट्रियन आहा तेंकाय सेफ्टी दिवपाची. सो ह्या वर्सा कितली केसीस? सो टोटल आमी ह्या वर्सा 2025 टोटल 20,763 MV केसीस बूक जाले फॉर डिफरंट वायलेशन. तेतून मेजर वायलेशन आहा ते फॉर नॉट वेअरिंग हेल्मेट. फॉर नॉट वेअरिंग हेल्मेट वी हॅव बुक टोटल 4,125 केसीस फॉर द इयर 25. आणि फॉर ड्रंकन ड्राइव जे अल्कोहोल घेवन गाडी चलयता, 2 व्हीलर एज वेल एज 4 व्हीलर एंड हेवी व्हेकल, टोटल 310 केसीस हॅव बीन बुक. आनी तेंच्या सगळ्यांचेर आमी चार्जशीट ऑनरेबल कोर्ट फोंडा कोर्टान आमी सगळ्यांचेर चार्जशीट धाडल्या. तेतून एका चार्जशीटान ऑनरेबल कोर्टान एक डिफॉल्टराक जो रेकलेसली गाडी चलयतालो, डेंजरसली गाडी चलयतालो, तेतून तेका 2 दीस ज्युडिशियल कस्टडी आनी प्लस तेका 10,000 फायन इम्पोज केल्या. सो हे सपोज जर स्पेशली जे ड्रायव्हर्स आहा तेंच्यांनी जर प्रॉपर प्रिकॉशन घेतले जाल्यार हे केसीस खूब रिडक्शन जातले आनी हेतून एक्सिडेंट पासून जे जाता ते रिड्यूस जावपाक आमकां हेल्प जातली. मागीर ओव्हर स्पिडींग केसीसय आमी लास्ट इयर बूक केल्या, जे आमी स्पीड गनाचेर यूज करतात. तेचे सपोज जर स्पीड लिमिट क्रॉस केली जाल्यार आमी तेंकां ऑफेन्सान बूक करता अंडर सेक्शन 183 ऑफ MV Act. अशे आमी टोटल केसी 3,804 केसीस 2025 बूक केल्या आनी तेंचेरूय आमी तेंकां पेनल्टी इश्यू केल्या. कितले अमाउंट टोटल फायन जो कंपाउंडिंग फायन आहा इन ऑल ऑफेन्सीस ऑफ MV Act टोटल 1,52,69,500 इतलो फायन जो आहा तो डिफॉल्टरांक सद्या फारीक केला. थोडे केसी पेंडींग आहा बिफोर कोर्ट.
सो ते आतां तेंकांय नोटिसी ऑनरेबल कोर्टान इशू केल्या, तेय बी नोटिसीस जातकीर तेय बी फायन्स डिपॉझिट्स जातले. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर.